नमस्कार आणि येवकार. तुम्ही जाणा की जे पणजी आसा ती कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा आणि जशें म्हणटा की एक बिजी जी सिटी आसा ती पणजी सिटी. कित्याक हांगा जायते जे ऑफिसर्स आसा, गव्हर्नमेंट ऑफिसां वा जे खाजगी म्हणा, प्रायवेट म्हणा, ते सगळे पणजी सिटीन आसा आणि पणजी सिटीन आसल्या कारणान हांगा ट्राफीक म्हणा वा गाडयो चड प्रमाणात दिश्टी पडटा. पूण आमी फाटल्या दिसांनी आयकलें की पणजे पार्किंगेक पुराय वेवस्था ना वा जे पार्किंग गाडयो ज्यो आसता ती पार्किंग करपाक सुवात ना अशें आमी खुबदां आयकलेलें. पूण जर तुमी बारीक नजर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता की आमी सद्याक जर उबो आसा जो पाटो प्लेस आसा थंय उबे आसा आणि तुमी म्हाज्या फाटल्यान जो वा म्हाज्या सायडीक पळयता की खुबशी टू व्हिलर्स आसा जी पार्किंग केला. पूण ही पार्किंग खंय केला काय हो तुमकां दिसताच आसतलें, कारण ही जी पार्किंग आसा ती फुटपाथार केला आणि फुटपाथ बेजिकली लोकांक चलपाक आसता. लोकांक रस्त्यार चलचें न्हू म्हूण फुटपाथ बांदून दिता, पूण फुटपाथार जर गाडयोच पार्किंग करूंक लागली जाल्यार लोकांनी चलचें तरी खंय. तुमी पळयता की हांगा जी गाडयो आसा टू व्हिलर्स आसा ती खुबशे प्रमाणात दिश्टी पडटा. ही डेलीचीच आसतली, कारण खुबशे हांगा ऑफिसीस आसा आणि ऑफिसान जे काम करता ते कामगार हांगा येता, काम करता, हांगा पार्किंग करता आणि आपल्या ऑफिसान वयता. मागीर ती गाडयेचें लक्ष कोण दितलो काय? हांगा फक्त ऑथॉरिटी जी आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी ती जी नो पार्किंग आसूं वा हेर जी नो एंट्रीन गाडयो वयता ताचेर लक्ष घालता. ट्युरिस्ट आसा तांकां फायन मारता. पूण अशा प्रमाणे जी गाडयो हांगा फुटपाथार पार्क करता आणि मागीर ती आपल्या ऑफिसांनी वा लोक आपल्या ऑफिसांनी कामाक वयता आणि गाडी फुटपाथार आसता आणि ह्या कारणान जे लोकांक त्रास भोगता हाचेर कोण लक्ष घालतलो काय? हो एक मोठो प्रश्न आसा, कारण ही कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा आणि अशा प्रमाणात जर गाडयो वाडल्यो, पार्किंग जी सुवात आसा ती खूब आसा. हांगा टू व्हिलर आसा वा फोर व्हिलर पार्किंग सुवात केल्ली आसा, पूण तरी आसतना लोक ह्या ज्या फुटपाथार गाडयो पार्क करता आपली, त्या कारणान जे लोक चलून प्रवास करता तांकां खूब त्रास भोगचे पडटा. त्या भायर ऑथॉरिटीन हाचेर लक्ष घालचें, बेगोबेग ही फुटपाथार जी गाडयो पार्क केला तांकां ताचेर कारवाय करची आणि फुडाराक अशें घडचें न्हय. फुडाराक घडचें न्हय आणि लोकांनी फक्त पार्किंगचे स्लॉट अलॉट केला थंयच पार्क करची आणि नियम पाळचे मेन म्हटल्यार. कारण जर नियमूच पाळूंक ना जाल्यार फायदो कितें? कारण नियम हे पाळपाक आसता आणि सगळ्यांनी ऑथॉरिटीज ताचेर लक्ष घालून लोकांक सादूर करचें आणि नियम पाळचे म्हणून सांगचें.